नमस्कार तुमकां. हांव मेगन डिसूजा, मन कोंकणी ह्या कार्यावळीचे होस्ट. आतां चल्ल्या आमच्या गोंयांत इफीचो बोवाळ आनी ह्या इफीच्या बोवाळांत आमी तुमचे खातीर घेवन आयल्यात 5 इफीचेर आनी कोंकणीचेर आधारिल्ले प्रश्न. चला तर लोकां बरोबर चर्चा करुया आनी ह्या प्रश्नांच्यो जापो मेळोवया. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. सो इफीचे फुल फॉर्म. I passed International Film Festival इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. हाफ आन्सर इज टोल्ड. in India. in India. इन इंडिया काय ऑफ इंडिया? Of it. International Festival of India. International Film 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 Festival of India. Same. ओके, तुम्ही तिघांनी शॉर्टकट मारलो बट राईट आन्सर. गोंयांत हे इफीचे 55th एडिशन चल्ला. सो इफी जी आसा ती गोंयांत केन्ना सुरू जाल्ली वा ती कोणें हाडली? खबर ना. केन्ना ते खबर ना बट कोणे नो आयडिया सॉरी. आमचो पयलींचो CM येस संजना. मनोहर पारेकर. करेक्ट. मनोहर पारेकर. येस. आणि खंयच्या वर्सा ती सुरू केल्ली? खबर. ओके, नॉट 1947. मनोहर पर्रीकरान हाडलाय. करेक्ट, मनोहर पर्रीकरान हाडल्या. आणि ती केन्ना हाडली वा कितली वर्सां जाली की इफी आमच्या गोंयांत आसा? Well, something. 2012 शुअर? ना sure ना, but 45th, 50th something येयल्लो हांगा दिसता. I am not sure. वॉट अबाउट यू? I have no clue about this. मनोहर पर्रीकर 2004. व्हेरी गुड. तुझें नाव? साबीर. सभी सारकी जाप दिली. मनोहर पर्रीकर आमचे एक्स CM जे आसा तांच्यांनी ती सुरू केल्ली. 2004 ती सुरू जाल्ली. 20 वर्सां जाली इफी जी आसा ती गोंयांत चल्ल्या. कोंकणीची पयली अनरिलीज्ड फिल्म खंयची? Unreleased. अनरिलीज्ड फुल लेंथ फिल्म. No idea. खबर ना. मुझे नहीं पता. ओके, सो अरे ऑप्शन्स. सुखी कोण काय मोगाचो आवडो? मोगाचो आवडो. सुकी कोण? सुखी कोण. करेक्ट साप. सुखी कोण अनरिलीज्ड पयली कोंकणीची फिल्म जी आसा तिचें नाव सुखी कोण. जाल्यार पयली कोंकणीची रिलीज्ड फिल्म फुल लेंथ फिल्म जी आसा ती मोगाचो आवडो ह्या नांवान आयिल्ली. एक फिल्म जी कोंकणी रायटर्साच्या कथाचेर वा नवलिकेचेर येयल्या. नाव? खबर ना. माझ्या किती सांग. कितें कितें? तियात्रा बी मूवी टर्न जाता. तुका खंयची खबर आसा? No idea. But I was just trying like. ना, नो प्रॉब्लम. 3 एक्झाम्पल्स हांव दिवपाक शकता. एक म्हणल्यार महाबळेश्वर सैल हांच्यांनी अदृश्ट ह्या नांवाची नवलिका बरयल्ली, नॉवेलेट, आनी ताचेर आधारीत पलतडचो मनीस ह्या नांवान एक फिल्म आयिल्ली. मागीर पुंडलीक नायक हांच्यांनी गुणाची नांवाची एक नवलिका बरयल्ली, परत नॉवेलेट, आनी ताचेरूय आधारीत आनीक एक फिल्म गुणाची ह्याच नांवान आयिल्ली. प्लस काजरो नांवाची कथा आमचे प्रकाश पर्येकर तांच्यांनी बरयल्ली आनी तांची फिल्म काजरो ह्याच नांवान रिलीजूय जाल्ली. ओके, सो दीज वर अ फ्यू फिल्म्स. आनी खूब बाकीचे फिल्म्स आसात. खंयचे एक फिल्म जे गोंयच्या दिग्दर्शकान दिग्दर्शीत केला, म्हणजे डिरेक्टेड बाय गोवन डायरेक्टर फ्रॉम गोवा, आणि ती हिंदीन आयल्या, रिलीज जाल्या, आणि इफी खातीर तिचे गोल्डन पिकॉक्साच्या कॉम्पिटिशना खातीर तिचें सिलेक्शन जालां. खंयची फिल्म? No idea. No idea. I think I know. His name is Jalmi. RK. आर्टिकल 360. आर्टिकल सारखे आसा पण नंबर मातसो चुकला. ट्राय करा. तुम्ही पयल्या ही फिल्म? डेफिनेटली पयल्या. गोवा रूपभूमी. ना. ओके, एक हाफ आन्सर दिता. आर्टिकल 5. आर्टिकल
गोवा टू मुंबई. नो. गोवा युग भूमी. ना. 371. तुवें सगळे नंबर काढले आणि एक नंबर काढलो व्हेरी क्लोज टू द राईट आन्सर. सो प्लीज 370. Article 370, I guess. येस, करेक्ट जाप, सारकी जाप दिली. आर्टिकल 370. आणि त्या दिग्दर्शकाचें नाव तुमकां खबर आसतलें. हू हॅज डायरेक्टेड द फिल्म आर्टिकल 370? ओके, नो प्रॉब्लेम. आर्टिकल 370 जी आसा ती आमच्या आदित्य सुहास जांभळे हांच्यांनी डिरेक्ट केल्ली, दिग्दर्शीत केल्ली. आणि ती गोल्डन पिकॉक अवॉर्ड जो आसा त्या कॉम्पिटिशनाक ती आतां सद्या सिलेक्ट जाल्ली आसा. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. कोंकणी साहित्याची वळख मन कोंकणीच्या या दुसऱ्या भागांत तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. कोंकणी साहित्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारा विशीं या भागांत आमची आनी तुमची चर्चा जाता. फाटल्या एपिसोडांत एकांकी म्हणल्यार एक अंकी नाटकांचेर आमी भर घातली, जाल्यार आयज ह्या भागांत नाटकांचेर आमी भर घालतली. ज्या काळार गोंयांत नाटकां फक्त मराठींतल्यान प्रसिद्ध आसलीं त्या काळार कला अकादमीन कोंकणी नाटकांक वाव मेळचो म्हूण कोंकणी नाटकांच्यो सर्ती आयोजीत केल्यो. ह्या नाटकांच्या सर्तींच्या माध्यमांतल्यान जायते नाटककार मुखार सरपाक लागले. हातूंतले कांय नाटककार आनी तांच्यांनी बरयल्ल्या नाटकांचेर आमी आयज भर घालतली. आयचे वेंचून काडिल्ले पयले नाटक श्री विचित्राची जात्रा. कोंकणीच्या मळार नाटककार म्हूण पूर्ण रुपान प्रसिद्धी मेळिल्ली व्यक्ती म्हणल्यार पुंडलीक बाब नायक हांचें नांव मुखार सरता. 32 नाटकां तांच्यांनी बरयल्यांत आनी ह्या नाटकांचे प्रयोग लेगीत जाल्ले आसात. तांच्यांनी साबार विशयांचेर आपली नाटकां बरयल्लीं आसात. तांतलेच एक म्हणल्यार श्री विचित्राची जात्रा. अपूर्बाय प्रकाशना वतीन 1986 ह्या वर्सा ती उजवाडा आयिल्ली. ह्या नाटकांत जात्रेक एक पात्र म्हूण वापरून संवसारांत घडटल्या साबार वायटांचेर, मनशाच्या पाड्या वृत्तीचेर तशेंच ताच्या स्वार्थी स्वभावाचेर भर घातिल्ली जाणवता. वेंचून काडिल्लें दुसरें नाटक म्हणल्यार डॅडी. श्री हरी प्रकाशन हांचे वतीन दत्ताराम कामत बांबोळकार हांचे 2 अंकी नाटक म्हणल्यार डॅडी हें 2009 ह्या वर्सा उजवाडा आयिल्लें. आवय, बापूय, भुरगीं आनी एकंदरीत कुटुंबीक विशय घेवन हें नाटक मुखार सरता. वेंचून काडिल्लें तिसरें नाटक सावार युग. महाबळेश्वर सैल हांची 2004 ह्या वर्सा गोंयांत जाल्ल्या इन्क्विजिशनाचेर आदारीत युग सावार ह्या नांवान कादंबरी प्रकाशीत जाल्ली. ह्या कादंबरेचो आधार घेवन श्रीधर कामत बांबोळकार हांच्यांनी सावार युग हें नाटक अनंतशाली प्रकाशन हांचे वतीन उजवाड आयिल्लें. गोंयकारांचें राजकीय, धर्मीक, मानसीक, शारिरीक स्तराचेर जाल्लें शोशण ह्या नाटकांत आस्पावता. आयज वेंचून काडिल्लें चवथें नाटक कुकमा देवीची दिपमाळ. डॉक्टर जयंती नायक हांची राजाई प्रकाशना वतीन 2006 ह्या वर्सा कुकमा देवीची दीपमाळ नावाचें नाटक उजवाडा आयिल्लें. दीपमाळेची प्रथा, देवदासी आनी देवदासी संकल्पने संदर्भात जाल्लो गैरसमज ह्या नाटकांतल्यान स्पश्टपणी उक्तो जाल्लो जाणवता. आयज वेचिल्लें 5वें नाटक कर्णपर्व. ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हांचें एकमेव नाटकाचें पुस्तक म्हणल्यार कर्णपर्व. महाभारतांतल्या प्रसंगाचेर तें आदारिल्लें आसा आनी इतिहासीक स्वरुपांतल्यान तें मानिल्लें आसा. अशेच तरेची जायतीं नाटकां कोंकणीच्या मळार आस्पावतात. तुमचे नाटककार तांच्यांनी बरयल्लीं नाटकां आमच्या कमेंट बॉक्सांत तुमी घालूं येता. तर मेळुया मन कोंकणीच्या फुडल्या एपिसोडात आनी तो मेरेन कोंकणी शिकुया, स्वता गिरेस्त करुया आनी सदांच दवरुया मन कोंकणी.